द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिले परसा आपली आशा परसा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर्व परसां मदले विंचल्यांत. तुमी हेर लोकां प्रास संख्येन व्हड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विंचूंक नात. तुमी सर्व परसां पैकी भोव ल्हान परसा. सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसावणी पाळूंक कुशिवेली. देखून सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सोडयली. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोसो देव म्हूण वळखून घे. तो विश्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळता. पूण ताचो द्वेश करतेल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतेल्यांक शिक्षा लावंक तो फाटीं घालिना आनी ताणें ती खुद्द भोगीशे करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश, नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. श्लोक. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर्व तुजो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. श्लोक. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सर्वेस्पराची कृत्यां थारान दितात, जुलम भोगतेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. मोइसेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप्यो केलो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक आपली असर्यां दाखयली. श्लोक. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाल, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीकपण घेना. श्लोक. आपली भक्ती करतल्यांतय सर्वेस्पराची दया ससनाक रावता. जुआंच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यान आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाच्यान देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळा. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सडवंदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
त्यावेळी जेसू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणते आणि बुद्धवंता तावन लिपोन दवरल्यो ह्यो सांगते ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे आदेन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सशी सोमेस्त तुमी कश्ट थेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळे आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजे जूं वावोवंक सुलभ, म्हजे वोजे हळू. देवाचें उतर हे वाखाणे तुका क्रिस्ता.